बागेवन पावलून गालिशकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, आत्मो तुमकां चलयत तर तुमी समोर ती मेकळी जाल्यात. कुडीच्यो कोरन्यो वळखूंक सोंपें त्यो ह्यो: पोदवार, कामचार, पोजोटपण, कुड्ड्या देवांची पुजा, गाडयेपण, दुस्मानकायो, वाद विवाद, नाटकाय, क्रोध, झगडीं, दुसोंग, पक्ष, कुर्नाटकाय, सुंडेपण, पोजडी, जागरणां आनी असल्यो हेर वस्तू. तुमकां हांवें आदींच सांगलां तशें आतांय शिटकायता. अशें करतात ती देवाचें राज जोडूंक पावची नात. आत्म्याची फळां हीं: मोग, खुशालपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेंपण, दुसऱ्यांचो विस्वास, दुलोबाय, आप दोमावणी. असल्या गुणाचेर आड वचतशी समूर्त ना. जीं कोण क्रिस्ताचीं तांणी अगुणां आनी वडोवण्या बाराबर आपली कूड खुरसार खिणायल्या. जोर आत्मो आमचें जिवीत तर आत्मो आमकां चलोवन व्हरता तशीं चलुया. एकामेकाक चलोवन एकामेकाची नाटकाय धरून आमी पोलकोमान जोडूंक आवडे गोटू न्हय. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो: तुजे पाटल्यान येता ताका सोम्या, जिविताचो उजवाड आसतलो म्हणुया. तुजे पाटल्यान येता ताका सोम्या, जिविताचो उजवाड आसतलो. जो मनीस नोश्ट्यांची बूद घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरोच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. स्वभाव: तुजे पाटल्यान येता ताका सोम्या, जिविताचो उजवाड आसतलो. वावत्या वाळेचे देगेक लायलेल्या रुखाक काळा परमणे जातात फळां आनी कदींच बावन पडनात तांची पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस, सगल्यो ताच्यो कोरन्यो सुफळ. स्वभाव: तुजे पाटल्यान येता ताका सोम्या, जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण नोश्ट्या मनशाच्या अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय. ते कोण जाणय वाऱ्यान उबोन वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नोश्ट्याची वाट निसंटनाक पावयता. स्वभाव: तुजे पाटल्यान येता ताका सोम्या, जिविताचो उजवाड आसतलो. उद्गार. Sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, फारिझियानो तुमचें कोता, हॉर्तेल्यांव, पेरोज आनी सगळ्या तरेचो भाजीपालो हांचो दावा वांटो तुमी दितात, पूण नीत आनी देवाचो मोग तुमी सोदतात. हे कायदे तुमी पाळूंक जाय आसले आनी ते
चुकोवचे न्हय आसले. फारिझानो, तुमचें कोता, देवस्थानांनी पयले वयले जागे आनी तिंट्यार लोकांचे सलाम तुमकां जवळूच रुचतात. तुमचें कोटा दिश्टी पडनात आनी लोक नकलो जावन ताचेर चलता तसले फोंड तुमी. धर्मशास्त्रांनी एकल्यान ताका परतीपालून म्हणलें, गुरुजी, अशें उलोवन तूं आमकांय अपमान करतात. आनी ताणें अशी जाप दिली, धर्मशास्त्रांनो, तुमचेंय कोता, उखलून व्हरूंक जायना तसलीं ओजीं तुमी मनशाचेर उखलतात आनी त्या ओज्याक एक बोट पर्यंत तुमी लायनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आमकां सगल्यांक मोग, खाशेलेपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, दुसऱ्यांचो विस्वास दुलोबाय, आप दोमावणी जाय. पूण जे पोरी सोयंबीक वाठारांत एक फळ जातलें जाल्यार जायतो वेळ लागता. देखीक एक ऑरेंज पिकपाक तें पयलें फूल जावंक बोंगो जाता, उपरांत फळ दिता. तशेंच वाडटाना ताका वत, उदक, सारें गरजेचें. तशेंच आमचेय जिवितांत पवित्र आत्म्याची फळां दिसून येतलीं जाल्यार आमी पवित्र आत्म्याचे तानेक आशोंक जाय. त्याच पवित्र आत्म्याचे वाटेन आमी चलूंक गरजेचें. फारिझेव दोंगी जिवीत जियेताले, गरजेचे ते विसरताले आनी गरज न्हय त्या वस्तूंक मोल दिताले. हे तरेन नितीचेर आनी देवाच्या मोगाचेर विसर घालताले. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान कितें बरें आनी वायट तें वळखून मनीसपणान, स्वतान आनी नितीन जिवंक देवाक आनी पेल्याक पावतेलीं मनशां जावंक वावरुया. बापा, कायद्यांचे गुलाम न्हय, पूण तुज्या मोगाचे साक्षीदार आमकां कर.